येता त्या डिसेंबर म्हयन्यांत आमी करपाक सोदता आनी तें म्हणजे इनॉग्रेशन ऑफ खांडेपार ब्रिज, which is a almost 18 meter width आणि जवळ 110 मीटर लॉंग along with both bypasses. जेन्ना माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी MOST MORTH जाले त्या वेळार तांणी हो प्रोजेक्ट मुखार काडलो. MOST MORTH मिनिस्टरान आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हातभार लावन सँक्शन केले बद्दल सबंद फोंडा तालुक्यांतले लोकांतर्फे तांचे आमी अभिनंदन करता, आभार मानना. इतली दीस फंक्शनां सगळीं हांगा पणजेत जाताली. आमी शक्यतो ताका ह्या फावटी ह्या वाठारांत हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी ताजें कारणूय वेगळें आसा. ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन डिसेंबर पयल्या विकांत जातलें आनी ह्या पुलाचो खर्च सुमार 100 कोटी जाला अशें ताणें आतां प्रेस कॉन्फरन्सेच्या म्हायतीन सांगलें. खांडेपारच्यान विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर.